Sukostani sota tuka Huskya kotin sota tuka Tushar sota tuka Sogle sorin sota tuka Sukostani sota tuka Huskya kotin sota tuka Tushar sota tuka Sogle sorin sota tuka Favorita statena Moce vito susca sorta Auko tola kite koche Dunia cerus patio nauce Sukostani sota tuka Huskya kotin sota tuka Kushal sota tuka Sogle sorin sota tuka Sukostani sota tuka Huskya kotin sota tuka Kushal sota tuka Sogle sorin sota tuka Kushal burita statena Dakte gayo nawe kurta Mogar papar gandita Tuso mukurum gormata Sukostani sota tuka Huskya kotin sota tuka Kushal sota tuka Sogle sorin sota tuka Sukostani sota tuka Huskya kotin sota tuka Kushal sota tuka Sogle sorin sota tuka सोद तुका मेळटलो सर्च यू विल फाइंड देवा म्हज्या देवा सगल्या वेळार म्हज्या जिविताक हांव तुका सोदतां सगल्या वेळार तुझे आसणे म्हज्या जिवितांत सोदतां सगल्या वेळार तुजो अर्थ म्हज्या जिविताक सोदतां Here I am, O Lord. I search thee day and night. I search thee all the time. I search thee in every moment of my life. I search your meaning in my life. सोदतल्याक देव मेळटाच हो पळय तो आसा भोव पवित्र साक्रामेंतान आमचे पासत हाजीर जाला सगळ्या मोगान आनी आपुरबायेन आमकां भेटूंक देव येता
देवा वाटेन एक पावल हांवें मारीत जाल्यार म्हजे वाटेन तो कितलींच पावलां मारता. Here I am, Lord, and here is my God, present for me in the most blessed sacrament, because He is available for those who search Him. Yes, Lord, I believe. Yes, Lord Jesus, I believe that you are truly present in the most blessed sacrament. And I have my eyes right on you at this moment. म्हजी नदर ह्या वेळार तुजेर आसा. हे सांजे नव्यान तुका नमस्कार करून तुका भोजूंक आनी वंदूंक, तुजी सासाय म्हज्या जिवितान घेवंक हांव तुका नमस्कार करतां. हांव तुका परनिपाट करतां. म्हज्या घोराब्या बराबर, म्हज्या इश्टा मित्रां बराबर आनी सगळें जें म्हजें आसा तें सगळें घेवन दुनिया तुका हांव नमस्कार करतां. म्हजें मान बागावन तुजे मुखार सरपडटां. I adore you, Lord, and I worship you with all that I have, with all that I am. म्हजी बजूण मानून घे दुनिया. Accept my adoration. I bow before you in adoration now. Search, you will find Him. He is your shepherd. In fact, your shepherd comes in search of you. Yes, your shepherd has come in search of you. And He finds you in whatever situation of life you are. जे परिस्थितीन तूं आसाय त्याच परिस्थितीन तूं सोम्याक सोदूंक सोदताय जाल्यार हो पळय तुजो सोमी, तुजो गवंडी जावन तुजे लागीं आयला. ताका आयज आमी बजूंक तयार जाल्या तेन्ना आख्खें जिवीत, आमच्या जिविताचें बरें तशेंच वायट, आमच्या जिविताची चिंतनां आनी आवंडे, आमच्या जिविताची भिरांत सगळी आमी जेजूच्या पांयाशी दवरुया. कांयच म्हाका उणेना. सोमी मोसो गवळी, कांयच म्हाका उणेना. सोमी मोसो गवळी, कांयच म्हाका उणेना. सोमी मोसो गवळी, कांयच म्हाका उणेना. पांचवो चोरो पेटा तुजो, सोमी म्हाका विसो दिता. रोशन दितोडूत कातो, सोमी म्हाका पोवता. सोमी मोसो गवळी, कांयच म्हाका उणेना. सोमी मोसो गवळी,
म्हाका उडेना सोमी मोसो गोवणी कांयच म्हाका उडेना सोमी मोसो गोवणी कांयच म्हाका उडेना म्हज्या जिवाक नव्या तुमी सदांच गोठाय दिता विशाल वाटे वयल्या तुमी म्हाका वागता गोयता सोमी मोसो गोवणी कांयच म्हाका उडेना 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 सोम्या म्हज्या सोदून सोदून कांसार जावंक म्हाका दिनाकाय सोम्या म्हजें जिवीत खरेपणी कांसार जाला Lord, my life is tired searching. I'm searching for peace. I'm searching for love. I'm searching for solutions. I'm searching for meaning. हांव सोदतां दुनिया अर्थ सोदतां हांव सोदतां म्हज्या प्रश्नांक जबाब हांव सोदतां मोग हांव सोदतां शांती खंय तरी लिपोवन उरल्या There's something that hides it from me. I know it is right in front of me because you are there. And yet I cannot see. It's clouded. आपल्या जिवितान शांती सोदपी मोग सोदपी अर्थ सोदपी मारिया मागदलेन आयज तिची परब आमी मनयता मारिया मागदलेन जाणें जेजूक भेटल्या उपरांत आपलें जिवीत नवें केलें बदललें आपलें आख्खें जिवीत जेजूक दिलें वयलो वयलो आनी आख्खो आपल्या जिविताचो जागो जेजू ही इज द लॉर्ड Mary Magdalene, she gave her entire life once she met him. तिच्या जिविताचे परिस्थितीचेर ह्या वेळार नदर घालुया हॅव अ लुक द इनिशियल स्टेज ऑफ लाईफ ऑफ मॅरी मॅग्दलेन
Upstairs, Rivka's place. Don't worry, Rabbi. We took out the other lowlifes to protect your delicate sensibilities. What is that? I need materials. Shmiral! Sulfur, nettles, hyssop, wormwood. Go. Yes, teacher. Well, do your job. Listen, I agreed to Quintus's request, not a demand, because he should not demand anything of me. To stop Shabbat fishing, which was already our law, and by doing so was not a violation of my practice. And I will try to help this woman, even though it falls outside of my purview. But do not think of me as a tool to fix Roman problems. I will not continue to use my position of religious influence to benefit those who look down on my people, whether it's you or even someone like Quintus. So, I will perform this task, but I want it noted for your superiors. This is an exception. So can we go now? Yes. How long has she been like this? Like what? I'm trying to help her, Rivka. All you're gonna do is mess this place up. Then what? You're gonna stop by and help clean? The demons Rabbi? that torment her soul will turn your place to dust. Even if you care nothing for her soul, at least... Lilith never hurt anyone that didn't hurt her first. Mostly. She has these spells. We let her be and then she's as sweet as an angel again. Curse it all, Lil! You can put an end to this. We're finished here. मारिया मॅग्दलेन 7 देंवचार जिचेर आसले. 7 types of evil spirits. आतांच जो देखावो आमी पळयला, शुभ वर्तमानांतलो न्हय तो, पूण एक धाकटीशी काणी मारिया मॅग्दलेनाची. निकोदेमुस हो याज्ञीक तिका आदार करूंक तिचे वेले देंवचार काडूंक भितर सरलेलो, पूण देंवचार म्हणटा, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ यू. आमी तुका भियेना. तिचें जिवीत आनिकूय खाडूखान आदार दिवंक सोदता, तोय आदार घेवंक ती पावना. देव तिचे कळले लिपला. She wants liberation, yet the evil spirits in her say to Nicodemus, we are not afraid of you. Her life is pushed into darkness. Her life is pushed into lockdown. Search continues. Where is her liberation? है सुना है पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले आज
अजरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, ए खुदा है कहाँ रे तू। खंयच्याय धर्माचो तूं जावं, देव सगल्यांक जाय। तूं देवाक मानता जावं देवाक मानिना जावं, काळोख सगल्यांच्या जिवितांत आसा, सुटका सगल्यांक जाय। है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, ए खुदा है कहाँ रे तू। भगवान है कहाँ रे तू, ए खुदा है कहाँ रे तू। मैं पूजा करूं या नमजीन बढ़ूं, अरदासी करूं दिन राते। ना तू मंदिर मिले ना तू गिरजे मिले, तुझे ढूंढे तके मेरे ने, तुझे ढूंढे तके मेरे ने, तुझे ढूंढे तके मेरे ने। है सुनाए पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले आज हरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। सोद तुका मेळटलो, सोद दुबाव विरीत तो तुका मेळटलो, तोच तो तुका सुटका दिता। तो जे परिस्थितीन तूं आसाय तातूंत तो तुका मेळटलोच। Search and you will find him in the very state of life that you are right now. Search. The one who liberates you is here as you are, in the situation of life that you are. जे परिस्थितीन तूं आसाय, वेगवेगळे तरेचे वाईट, वेगवेगळे तरेचे देंवचार घडये तुका सतायता, घडये तुका गिरासून दवरला. Maybe you are trapped, maybe you are tormented by different types of evil spirits. Lord, at this moment we acknowledge our frailties. आमच्यो असक्ताय आमी मानून घेता. आमकां गिरासून दवरलेले आसात जायते तरेच्या वायटान आमी मानून घेता. दुनिया एक धाकटीशीच नदर आमच्या जिविताचेर आमी घालता. वेर आय एम, हांव खंय आसा, म्हजी परिस्थिती कसली. हियर आय एम लॉर्ड, दिस इज मी. हो पळय हांव आसा, हें पळय म्हजें जिवीत, हें पळय म्हज्या समाजाचें जिवीत. लूक एट मी, हॅव मर्सी ऑन मी.
भगवान है कहाँ रे तू, ए खुदा है कहाँ रे तू, भगवान है कहाँ रे तू, ए खुदा है कहाँ रे तू। हो देंवचार आमकां सगल्यांक आपले पदवेन गिरासूंक सोदता. देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना आनी देव सर्व पदवीदार. पूण तरी हो देंवचार बेस बरो जाणा की आमी मनशां देवा चल्ली पयस वचोन नाका तें आदारून पातकी जावन देंवचाराची वाट दवरता. आयज कितलेशेच देंवचार आमचे मोदें आमकां दिश्टी पडटात. पयसो, पोजडेपण, फोटिंगपण, आनी कितलेशेच. आयज संवसार देवाक सोडून पयशांक भुल्ललो आसा. प्रॉफीट करूंक डेव्हलपमेंट फुडें व्हरता. पयशे करप वायट न्हय, पूण ह्या देंवचारान आयज आमकां सगल्यांक गोठ धरलेलो आसा. ह्या देंवचाराच्या सांगाताक खुशालकाय मेवता. पयसो आसत जाल्यार सगळें मेवता. आनी अशें करून जायते फावटी डेव्हलपमेंटाच्या नांवान आमी जायतें विसरले. देवाची सृश्टी, हें पर्यावरण, देवाची उदकाची मांडावळ आनी मनीसपण डेव्हलपमेंटाच्या नांवान हें सगळें आमी विसरले. डेव्हलपमेंटाच्या नांवान कितलीं झाडां कातुल्लीं, डेव्हलपमेंटाच्या नांवान कितल्यो नद्यो आनी कितल्यो झऱ्यो बंद केल्यो, कुसयल्यो. डेव्हलपमेंटाच्या नांवान अंतरोडार एअर पोल्युशन केलें. डेव्हलपमेंटाच्या नांवान दोंगर फोडले. डेव्हलपमेंटाच्या नांवान गरीब लोकांक एके भाशेन मारून उडयले. सगळे जाणा आसतना लेगीत ह्या डेव्हलपमेंटाच्या नांवान पयशांक देव करून हें सगळें विसरून देंवचाराक जाय तशें आमी करता. आनी कितलेंय कर, कितलेंय डेव्हलपमेंट हाड, कितलोय पयसो तुज्या बोल्सान येवं, आयज व्हड मनीस आनीक व्हड जावंक सोदता. आनी हें सगळें ह्या देंवचाराक लागून जाता.
हो देंवचार आमकां बुलयता, हो देंवचार आमकां नाडटा, हो देंवचार आमकां फटयता. आमी सगल्यांक व्हड जातली म्हूण, पदवीदार जातली म्हूण आमकां नाडटा. हो देंवचार आमकां एके भाशेन मनशा कुडाक आनी संवसाराक आनीक वायट करूंक शिकयता. आनी हाका लागून आमचें डेव्हलपमेंट काबारूच जायना. आयज गोंयांत कितलेशेच प्रोजेक्ट, इल्लिगल प्रोजेक्ट्स लिगल करून घेतात आनी आपल्या फायद्याचे चिंतून सृश्टीचो आनी मनशा कुडाचो नाश करूंक सोदतात. गरीब लोकांक माडोवन दवरतात आनी होच गरीब लोक देवाक सोदता. खंय म्हूण देव मेवतलो काय? सगल्याक फटींगपणां, सगल्याक पयशांची आस, सगल्याक डेव्हलपमेंट. जाणा जावं मनशा एक दीस तूंय गरीब जातलो, तेन्ना तूं खंय देवाक सोदतलोय? देंवचार तुका देवाची वाट दाखोवचो ना, पण देंवचार जिविताचे चलते गाडयेंतल्यान तुका दुखडून भायर उडयतलो. तेन्ना देवाक खंय सोदतलोय? आतां तरी सुदर मनशा, वगत आसतनाच चिंत. हो देंवचार तुका नाडटा, हो देंवचार आमकां नाडटा. पयशांनी आनी व्हडपणांनी आमकां भुलयता आनी आमकां देवा सरशी पयस व्हरता. आनी जेन्ना आमी देवाक सोदता तेन्ना देव खंय आसा हो प्रस्न आमच्या मतींत येता. आनी जरी देव आमकां मेवतलो जाल्यार देंवचाराक सांडून देवाक सोद. भगवान एकाहारे तू, हे खुदा है कहाँ रे तू? भगवान है कहाँ रे तू? हे खुदा है कहाँ रे तू? I believe I can do right today. I believe I can do this. But nowadays, the devil has planted seeds of doubt within us. You can't do it. You're not capable of this. It has made us so blind that we seek the shortcut, the easy way. Slowly, small sins turn
run to bigger ones until there is no turning back. There is so much doubt that we are afraid to confess our sins, ask for forgiveness from our Father, or sometimes even go to church. The evil one will not kill you immediately. He will make you suffer. Is that what you want? Is that how you want to live? Is that how God asked us to live? We were meant to live for so much more. We can be so much more. All we have to do during times of doubt is to ask God, think through your conscience. Lord, help me to do what is right. Stick with Him, believe in Him, and no matter how difficult your day is, at the end, there will be good. There will be a good outcome. So always believe in Him, because He is always there. भगवान है कहाँ रे तू, हे खुदा है कहाँ रे तू, भगवान है कहाँ रे तू, हे खुदा है कहाँ रे तू. आनी एक तरेचो देव आसा जो चडशे जाणांचे भितर रिगून आसा. गोरवाचो देव आसा, वायट वागणुकेचो देव आसा, प्रायड, इगो, एटिट्यूड, कितलो म्हूण गोरव आमकां. देवान आमकां सोबीत गुणांनी भरल्या. हे गुण दुसऱ्याच्या बरेपणाक वापरपाक, हे गुणान दुसऱ्याच्या जिवितान खुशालकाय हाडपाक, हे गुणा वरवीं दुसऱ्याच्या जिविताक, दुसऱ्याच्या तोंडार एक हांसो हाडप. पूण जायते फावटी आमी गोरवान भोगतात. कित्याक
देवान म्हाका अदीक सोबीत गुणांनी बोल्ला म्हूण. जायते फावटी हांव गिरेस्त जाल्यार हांव गोरवान पडटा. म्हजे कडेन अदीक पयशे आसात म्हूण. समाजांत म्हजो एटिट्यूड, म्हजें पोजिशन हांव दाखोवन दिता. म्हज्या घरांतूच एक भुरगो कसो, एक तरणाटो कसो हांव अदीक जोडटा जाल्यार थंयसर पासून म्हजो गोर म्हज्यान फुडें आसता. माय एटिट्यूड. ही सगळी देंवचाराची ताळणी. जेजूकय ताळणी आयली. 3 ताळण्यो. देंवचा जेजूक म्हणटा, तूं देवाचो पूत जाल्यार हे फातराक उंडो जावंक आज्ञा कर. ही पयली ताळणी. जेजू कितें कोत्ताले? देंवचाराक जबाब दिवन तो म्हणटा. पवित्र पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा, उंड्यानूच मनीस जियेना. दुसरी ताळणी. देंवच्या जेजूक म्हणटा, ह्या संवसारांतली सगळी पदवी हांव तुका दिता. तुवें फकत म्हज्या पांयां पडून म्हाका बुजूंक जाय. पूण जेजूचो जबाब हो, तुज्या सर्वेस्परा देवा तूं बसतलोय आनी ताकाच आनी ताचीच एकल्याची सेवा करतलोय. तिसरी ताळणी. देव मंदिराच्या कोडसार्थान जेजूक तो उडकी मारूंक लायता. आनी तूं देवाचो पूत जाल्यार तुका आंज बोडवे आपल्या गोपान दवरतले. तुका कांयच जावंक दिवचें ना अशें म्हणटा. पूण तिसरे फावटी देंवचाराक जेजू आपलो जबाब दिता. सोळेस्परा तुज्या देवाची तुवें परिक्षा करूं न्हय. देवाचो पूत जावनय जेजू खालतेपणान जियेलो. ताका गोर नासलें. पदवी आसलोली खरी, पूण ताची त्या पदवेचे ताणें वायट उपयोग करूंक ना. आयज आमचे कडेन जे बरे गूण आमकां देवान दिले, जें कितें बरें आसा आमचे कडेन, जावं दुडवा वाटेन वो गुणा वाटेन, हाचेर आमकां इतलें गर्व कित्याक काय? हो गर्वाचो देंवचार आमचे भितर रिगला. दर वर्सा आमी ही वोड आयकता,
पूण रोखडीच विसरता. मनशा तूं धूल आनी धूल तुजी जातली. कितें घेवन आयले आमी ह्या संवसारांत आनी कितें घेवन आमी वेतेले. पयशे, भांगार, आमची जमीन, मोगालाची आयज म्हज्या जिवितांत नियाळ करतना म्हाका समजून आयला म्हजे भितर हो देंवचार आसा, गोरवाचो देंवचार, वायट वागणुकेचो देंवचार, इगो, प्रायड, एटिट्यूड. तुज्या आदारान ह्या देंवचाराक म्हजे कुडींतलो पयस कर. भगवान है कहाँ रे तू, हे खुदा है कहाँ रे तू, भगवान है कहाँ रे तू, हे खुदा है कहाँ रे तू. हिंदी चलचित्रान आमी एक कांतार आयकता, नशा ही नशा है. The world is to be enjoyed. Who has seen tomorrow? फाल्यां कोणी पळयलां? Let's enjoy. आयज हो आमचो हेतू जाला. Let's enjoy our life to the maximum. जायते पावटी आमी अडचणीक सांपडटा तेन्ना म्हज्या घरांत म्हजो संबंद म्हजे बायले लागीं बरो ना तेन्ना, म्हज्या भुरग्या बाळांक हांव मारता तेन्ना हे सगल्याचेर पडदो घालपाक हांव सोरोप येता. जेन्ना हांव एक तरणाटो कसो म्हज्याच वांगड्या बरोबर चलता तेन्ना म्हजे वांगडी म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात, म्हाका मानून घेनात, म्हाका खिणटात, म्हजी फकाणां कोत्तात. आय बिकम डिप्रेस्ड. म्हणटूच हांव कितेंय तरी सोदतां, हातूंतलो लिपूंक हांव कितेंय तरी म्हज्या कुडीक भूक घेवंक हांव आवडेतां. म्हाका लागून विकाडी वखदांक हांव वेंग मारतां. म्हज्या सांगात्यां बरोबर हांव भोंवतां, तांचो मान रेस्पेद म्हाका जावं. आय वॉन्ट देयर रिस्पेक्ट. आय वॉन्ट दे शूड सी टू मी, लूक अप टू मी. आय वॉन्ट टू बी एक्सेप्टेड बाय देम. हाका लागून ते कितें करतात तें हांवूय करतां. ते भोंवतात, हांवूय भोंवतां. ते सोरोप येतात, हांवूय सोरोप येता. ते सिगरेटी ओडटात, हांवूय सिगरेटी ओडटां. एडिक्शन हें आमचें आज तरणाट्याचें जिवीत. We want to be addicted to something or the other. We want to hold on to something or the other. Because we feel that is our security. We feel that gives us courage to stand in the society. We feel it helps us to face the others. आमची वडीलां आसात ती दुसऱ्याचो समाजान मान रिस्पेद मेळूंक बरे बरे वस्तू आपल्या घरांत दवरतात, बरे बरे न्हेसोण आपूण घालतात, बरे बरे ती आपल्याक जाय त्यो वस्तू जावं एक बरें मोटर, एक बरो बंगलो. वी वॉन्ट टू स्टँड अँड हॅव अ प्रेस्टीज इन द सोसायटी. आनीक एक एडिक्शन आमच्या जिवितांत.
कितली देवाची मांडावळ आमचे सोबें विचित्र. देवान आमकां आपल्या सारकी रोचली. देवान आमकां आपल्या सारकें गिन्यान दिलें. देवान आमकां आपल्या पुताची भुरगीं आमकां करून ह्या संवसारांत जिवंक ताणें दिली. He wants us to realize that we are His children, that He still loves us no matter what we think about this world. This world is not to be misused. The things in the world are not to be mishandled. They are to be used for the greater glory of God. They are to be used for the enhancement of mankind. मनशाच्या उदारगती खातीर आमकां ह्यो वस्तू देवान दिल्यात. पूण हांव कितें करतां? म्हज्या स्वार्थान हांव पिवंक लागतां. म्हज्याच स्वार्थान हांव विकाडी वखदां घेवंक लागतां. म्हाकाच कुडीचो भोग घेवंक हांव हांगा थंय वेतां. हांव घडये पोचडी चोलचित्रां पळयतां. हांव घडयेक दुसऱ्यांक दुखयता म्हज्या उतरांनी. हांव दुसऱ्याचें नांव इबाडटां. Gossiping is another addiction these days our youngsters and our elders have. कोणाचेंच बरें जाल्लें म्हाका नाका. कोणूय थंय वयर सोदता हांव ताका सोकला उडोवंक सोदतां. सोमी म्हणटा, जो कोण आपल्या पेल्याक पडयता, जो कोण आपल्या पेल्याचो मोग करता, तो म्हजो मोग करता. आमी देवाक पळयना, पूण देवाच्या रुपान आमकां आमचो पेलो आमचे मुखार आसा. Maybe we have to ask ourselves, what is my addiction? हांव कित्याक पळयोन सगळोच भुलतां? पयशांक, ग्रेस्कायेक, म्हजे मुखार आसा त्यो पिवपाच्यो वस्तू, विकाडी वखदां, दुसऱ्याचो मान घेवप, समाजान म्हाका व्हडवीक मेळप, समाजान म्हाका नांव आसप. वॉट इज माय एडिक्शन? कितें हांव करूंक सोदतां? जेजून कोणाचोच मान घेवंक ना. बकोर बापाची खुशी करूंक तो वावुरलो. He knew that he was called for a mission, and that mission was to do the will of his Father. ताका सगळे भोव मानान ताचे शीस ताका एक राजा कसो करूंक सोदताले. गाडवाचेर ताका बसयलो. तांणी सगळे ताका मान दिवंक आपले कपडे जुमनीर घातले आनी ताका राजा कसो तांणी येवकार दिवंक येवशिल्लें. तरी पत्यान म्हणलें, जेजून, हांव ह्या संवसारांत तुमचो मान न्हय, पूण म्हज्या बापाची खुशी करूंक आयला. आय हॅव कम टू डू द वील ऑफ माय फादर. सती पावटी आमकां अवघड. इट टेक्स a lot of energy, it takes a lot of our own self to give for the others. दुसऱ्या पासत मोरूंक, दुसऱ्या पासत झगडूंक, दुसऱ्या पासत झुजूंक, दुसऱ्यांचे होक राखूंक, दुसऱ्यांक वायटांतली आमी भायर काडूंक, दुसऱ्यांक आमी बरेपण तांचें पडूंक आमकां तोच सोमी आपयता. आमचे वेले हे सगळी एडिक्शनां जी आसात ती काडून उडोवंक तो दिसपोटी आमकां आपल्या उतरांतल्यान सांगता. आमच्या शेजार सांबाऱ्यान तांच्या उतरांत तो आमकां घडयेक एक शिडकावणी कशी दिता. संवसारांत घडटल्या वस्तू वरवीं आमकां घडये देव शिडकायता. गॉड इज अ गॉड ऑफ लव. ही वॉन्ट्स that we should come out of our addictions. He doesn't want us to have a fast approach to things, but He has patience with us. देवाक आमचे सगळें आसून पर्यंत उमेद आसा. देव जाणा आमी ताचें सगळें परतून येतले. देव आशेन आपले हात विस्तारून आमकां रावता. कितलो
विचित्र मोग तो म्हजो कोत्ता. म्हाका ह्या सगल्या वायटांतलो निवारूंक म्हजेर आसात तितली हे वायट वस्तू, वायट विकाडी वस्तू कोरन्यो त्यो काडूंक उडोवंक सोदता. एम आय रेडी टू गिव अप? आज ह्या जेजू मुखार आमी आसतना ताका विचार आमी करुया, सायबा कुडीक हांव चुकता जायत, पूण तूं म्हाका समजता. घडीक हांव दिवंक सोदता, पूण सगल्या म्हज्या बोडान हांव दिवंक सोडूंक सोदिना. I don't want to live wholeheartedly. Half the way I want to give up. I forget. I go back. Again I do the same things. Help me. म्हज्या ह्या अस्कोतायेंतलो काडूंक म्हाका तूं आदार दी. म्हज्यो अस्कोतायो सोडूंक म्हाका सायबा तूं मजत कर. हे भगवान कहाँ है तू? हे खुदा कहाँ है तू? भगवान कहाँ है तू? हे खुदा कहाँ है तू? भगवान कहाँ रे तू? हे खुदा कहाँ रे तू? We are not afraid of you. आमी तुका भियेना, देंवचार म्हणटा. आनी जितल्योय परिस्थिती आतां आमच्या मुखार आमी नियाळल्यात, तातूंनय देंवचार जेजू मुखार वचूंक आमकां दिना. यू डोंट नीड टू गो. वचो नाका, कांय जावचें ना. डोंट ओपन अप. Search, you will find your liberation. सोद, तुका तुजी सुटका मेळटली. Your liberation is Jesus. तुजी सुटका जेजू. तो तुका सोडयता, जे भाशेन मारी मागदलेनाक सोडयलो. Jesus rescued her, healed her from all the 7 types of evil spirits she had. आपल्या जिविताचें समर्पण जेजूक केल्लें ते किरकोळ वस्तुरेक जेजून व्हडांतले व्हड देणें फावो केलें. पुनर्जीवनपणान जेजूक पयलीं पळोवंक, पुनर्जीवनपणान जेजूक पयलीं परगटूंक कितली खुशालकायेची खबर. तिचे देंवचार काडून उडयले, तिका सोडयली. आमकांय आयज सोडवण ह्या सगल्या वायटांतली आनी ह्या सगल्या देंवचाराच्या फासांतली जेजू दिता. जरी तर हांव म्हाकाच ताचे लागीं समर्पूंक तयार आसा. Jesus gives us this gift of happiness, of freedom, of new life. If I am ready to give myself, I am ready to surrender myself to Him. He is ready to be seen, He is ready to be found. If you are searching Him, तूं जरी तर ताका सोदताय जाल्यार तो तुका मेळूंक तयार आसा. होच आशिर्वाद ह्या वेळार आमकां घेवया. सगळे तरेचे देंवचार नाच जावन सुटका मेळूंक तो शिकयता. तें बरेपण घेवंक तो दिता तसली
उदारगत सस्टेनेबल डिव्हलपमेंट करूं. तो दिता ती सुटका घेवन ताकाच आमचें समर्पण करूं. आमचे एटिट्यूड्स ताच्या पांयाशी दवरूंक खालतिकाये वरवीं हें सगळें जें आमकां दिलां तें ताच्या पांयाशी दवरूंक. भिरांत आनी दुबाव आसा तेन्ना ताचेर पातयेवं. आमकां वेगवेगळे तरेचीं व्यसनां बांदून दवरतात तेन्ना ताचेशी धांवून येवं. दी दुनिया आमकां तुजो आदार, दी तुजो आशिर्वाद, दी तुजें बेसांव. दिमीर रावून आमचे हात उक्ते करून ताचो आशिर्वाद घेवया. Like a shepherd he feeds his flock and gathers the lambs in his arms, holding them carefully close to his heart, leading them home. Like a shepherd he feeds his flock and gathers the lambs in his arms, holding them carefully close to his heart, leading them home. Say to the cities of Judah, prepare the way of the Lord. Go to the mountain top, lift your voice. Jerusalem, here is your God. Like a shepherd he feeds his flock and gathers the lambs in his arms, holding them carefully close to his heart, leading them home. Like a shepherd he feeds his flock and gathers the lambs in his arms, holding them carefully close to his heart, leading them home. Say to the cities of Judah, prepare